हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळचो देव आसा. ताचे थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत आमचे भितर सोबीत कांय आसा. तें जिवीत आमचे भितर वाडटा आनी सदां काळ तें जिवीत आमकां ताकद आनी बळ दिता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार देवाक दिन वासूया. ताणें परतून आमकां एकठांय केल्या आनी ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक आनी ताची सोबीत उतरां आयकोंक. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर सत आनी ते दोनूय वाटांनी पाजाळलेले तलवारी भाशेन आसा. देवाच्या उतरान गूण आसा. ज्या वेळार आमी ती उतरां आयकता आनी आमच्या जिवितान रिसीव करता, आमी स्विकारता, त्या वेळार ते आमच्या जिवितान काम करता. जंय असक्ताय, जंय पिडा आसा, ती देवाच्या उतरान नितळ जाता. देवाच्या उतरान नितळ जाता. इतलें सामर्थ्यशाली देवाचें उतर आसा. आनी ते दोनूय वाटांनी पाजाळलेले तलवारी भाशेन पळयात मोगाच्या भाव भयणांनी, एक तलवार आसा आनी त्या तलवारीक दोनूय वाटांनी धार आसा. आनी तें उतर ज्या वेळार आमी वाचता आनी फॉलो करता, त्या वेळार त्या धारीन जें कितें आमच्या जिवितान मेळ्ळें आसा तें कट जावन वयता. खंयचीच मेळ्ळी शक्ती आमचे भितर एंटर करूंक शकना, आमचे भितर प्रवेश करूंक शकना. जरी तर कितें मेळ्ळें येवंक सोदता जाल्यार त्या तलवारीन, त्या धारदार तलवारीन तें कट जाता. पळयात, देखून देवाची उतरां खूब म्हत्वाची आनी गरजेची आसात आमच्या जिवितान. सो सदांच मतीन दवरात, ह्या देवाचें उतर भांगारा परस मोलादीक, हिरा माणका परस मोलादीक आसा. आमकां ताका सर करूंक जायना. इतलें देवाचें उतर खूब खूब आनी गरजेचें आसा. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, हीच उतरां देवान आमकां शिकयल्यान आनी हीच उतरां देवाच्या आत्म्यान बरोवन दवरल्यान. आनी ह्या उतरां वरवींच मोगाच्या भाव भयणांनो आमी संवसारान जियेता. ते सगळे रुल्स, नियम्स, कायदे सगळ्या पवित्र शास्त्रा वरवींच येयल्यात. पवित्र शास्त्रा वरवींच येयल्यात. पवित्र शास्त्रान बरयल्ले सगळे रुल्स आयज जे आमचे कोर्टान जे रुल्स आसात, शिक्षा आसा, चोरी करूंक जायना, खून करूंक जायना, तेका पासून शिक्षा आसात, ते सगळे मोगाच्या भाव भयणांनो ह्या पवित्र शास्त्रांसून येयला. देखून आमी ह्या पवित्र उतरांक, पवित्र पुस्तकाक मान दिवंक जाय. सदांच मतीन दवरात मोगाच्या भाव भयणांनो, वर्तें आसा तें पवित्र पुस्तक, वर्तें आसा तें देवाचें उतर. देवाच्या उतरा बगर खंयचो मनीस व्हरतो ना मोगाच्या भाव भयण, पूण तेजे जिबेन आसन ती देवाची उतरां सामर्थ्यशाली आसात. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो अन्य भाशेन उलोवया. कित्याक पयली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 आनी 2 ओळ आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती खंयच्याच मनशान लागीं उलयनात, तर ती देवा लागीं उलयतात. कोण तांकां सजमोन घेयनात, पूण ती आत्म्या वरवीं गुडा आसा ताची खबर करतात. ह्या वेळार अन्य भाशेन आमी उलोवया. लिबोरही नमा खरमान तरमा किओरा बासे के नमा लेखेरा मा कोरमा की रबा शका माका काका बाराकी ताराके लेबोरही नमा की तारा मोका की ओरा काका कामाका तिला. हालेलुया मा शका तर लांदे. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, स्तोत्राचे पुस्तक 119 वर आनी 73वी ओळ आमकां कितें सांगता पळोवया. साम चॅप्टर 119 वर्स 73. तुज्या हातांनी म्हाका रचला आनी म्हाका आकारला, तुज्यो आज्ञा शिकोंक म्हाका गिनंदी. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, दावीद राजा खूद म्हणटा, तुज्या हातांनी खंय म्हाका रचला आनी म्हाका आकारला. पळयात, आयज आमकां रचणारो आमचो देव आसा. आवयच्या कुसव्यान रचणारो आनी आमकां आकार दिनारो. ते डोळे, ते कान, ते पाय, ते एक सांदे भितरचे भायरचे, ते सगळे आकारणारो आमचो देव आसा.
हे सदांच मतीन दवरात मोगाच्या भाव भयणांनो. आनी फुडें दावीद राजा म्हणटा, तुज्यो आज्ञा शिकोवंक म्हाका गिन्यान दी. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, गिन्यान जाणवाई देवाताय आसा. देवाताय भांडार आसा गिन्यानाचे, जाणवायचे. आनी देव आमकां जण एकल्याक आपलें गिन्यान दिता. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, देवा कडेन गिन्यान मागोया, ताच्या आज्ञा शिकोवंक, ताची उतरां सजमोवंक, कित्याक ताणें आमकां रचला आनी आकारला. ते देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया सामर्थ्यशाली रितीन. ह्या वेळा पासत आमच्या गेल्या तर जायतीं वर्सां आमकां देव सांबाळता. घडये कोणाक 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां, 45 वर्सां, 60 वर्सां, 70 वर्सां, 80 वर्सां देव आमकां सांबाळता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, ताची स्तुती करुया, ताका वाखाणुया. ताची आराधना करुया, सदान आनी आत्म्यान ताका भजुया. जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं. जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं. जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं. जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं. जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है. जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है. रिश्तों का जन्म तू ही है. मेरे दिल की खुशी तू ही है. रिश्तों का जन्म तू ही है. मेरे दिल की खुशी तू ही है. जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं. जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं. जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं. जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं.
जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। ओरा बशिरा bara bara bandara base, libara bara 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 ba, libara bashe libara bara ba, oh raba से जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, ओ बशरे बेरे बेशा bara bara ba, माझ्या जीवितांत तू ना ते जीवितूच ना देवा, लेबोरा बाशा bara 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 bandara mase. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. देव हर एक दिसा आमकां एक नवीन उतर शिकयता. कित्याक देवाक जाय आमी तेच्या उतरान मजबूत जालेली, देवाक जाय आमी तेच्या उतरान घटायन भरलेली, देवाक जाय आमी तेच्या उतरान आमकां नई हर एक दिसा सजमवणी घेतली. देवाचें उतर म्हणटा तेचेर उतर सत आसा, तेचें उतर शुद्ध जावन आसा आनी ते दोनूय वाटांनी पाजयलेल्या तलवारी भशेन आसा. आमेन. पयलाचें देवाचें उतर घेवन मातेवाचो 9 मॅथ्यू चॅप्टर 9:9 आनी थंय कितें म्हणटा पळय. आनी थंयचो चलत वेताना जेजूक मांडवीर बशिल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका ताणें म्हटलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठोन ताच्या फाटल्यान गेलो. प्रेज द लॉर्ड. तो घरान जेवणाक बसलेलो आसतना साबार दंड वसूलकार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी तेच्या शिसा बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिशांवांनी तेच्या शिसाक म्हटलें, दंड वसूलकाराक आनी वायटव्या बरी तुमचो गुरुजी जेवता बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरें आशिल्ल्याक न्हय पूण वायट कराक वैजाची गरज. आमेन. पळयात,
जेजू आपल्या जिवितान ह्या संवसारान आयला तेचें मेन कारण म्हटल्यार तुका आनी म्हाका सॅल्वेशन दिवं. आमेन. तुका आनी म्हाका सुटका दिवं. पळयात जेजून बऱ्या मनशांक ह्या संवसारान सिलेक्ट करूंक ना. आमेन. बरे कोण असले? नियमशास्त्रा प्रमाणे चलणारे साधुकी, फारिजीव, धर्मशास्त्री, हांकां सगळ्यांका खबर आसले धर्मशास्त्र म्हटल्यार कितें तें, धर्माच्यो रिती कितें आसात त्यो. ते बरे आसले. पूण देवाचें उतर सांगता ज्या वेळार जेजून सिलेक्ट केले ते बरे मनीस नासले, ते वायट मनीस आसले. आमेन. आनी अशाच एका वायट मनशाची खबर हांगा सजमता आनी तो म्हटल्यार मॅथ्यू. जेजू म्हणटा एका स्वातेचेर बसलेल्या एका मॅथ्यू नांवाच्या मनशाक जेजून देखलो आनी जेजून तेका उलो केलो. आतां तेका बाकी कांय उलो करूंक ना आनी कांय नांव घेवन उलो करूंक ना. तेका फकत इतलेंच थंय म्हटलां म्हज्या फाटल्यान ये. आमेन. आनी तें उतर इतलें सामर्थ्यशाली आसलें. बायबल मेन्शन करता, बायबल सांगता तो उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. आमेन. तो उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. आमेन. ज्या वेळार तो उठोन जेजू फाटल्यान चलोंक लागलो, जेजून तेका सांगोंक ना, जेजून तेका सांगोंक ना हांव तुज्या घरा कडेन येतलो म्हणून, पूण जेजून तेका सांगलें म्हज्या फाटल्यान ये. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार तो फाटल्यान गेलो, जेजून थोड्या दिसा उपरांत वा थोड्या वेळा उपरांत घडी तेका सांगलें आसतलें कितें, आयज हांव तुजे कडेन जेवणाक येतलो. आमेन. सो पळयात ज्या वेळार जेजू आमकां आपयता आमी चिंतुचें न्हू कितें तर जेजू म्हाका आपयता मागीर म्हज्या लायफांतलें फुडें कितें ना. जेजू आपयता आमी उठोवचें आनी वचोचें. जेजू सांगता आमी उठोवचें आनी चलोवचें. आमी फुडलो विचार करूचो न्हू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां प्रॉब्लम ह्यो जालो ज्या वेळार पळयात हांव त्याच भाशेन सांगता पळय, जर तुमचे फ्रेंड जर तुमच्या भाशेन असले जाल्यार तुमी तेका आपल्या सांगाताक घेवन चलतले. जस्ट एग्जाम्पल घे, जर कोण जर डॉक्टर आसा जाल्यार तेजे फ्रेंडूय डॉक्टर आसतले. जर कोण क्रिकेट खेळटा जाल्यार तेजे फ्रेंडूय ते क्रिकेटांतले आसतले. जो कोण फुटबॉल खेळटा तेजे फ्रेंडूय ते म्हटल्यार जे जसो तूं आसाय तशें तुजे फ्रेंड आसतले. आतां बायबल सांगता 10वी लायन मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 10, तो घरान जेवणाक बसलेलो आसतना साबार दंड वसूलकार आनी वायट सभाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिष्यां बराबर जेवणाक बसले. सो तेणी जेजूक आपयलो तेन्ना जेजून तेका सांगलें हांव तुजे कडेन जेवंक येतलो देव्या. तेणी आनिकूय आपल्या फ्रेंडांक आपयलें. हें अशे भाशेन जालां, अरे आमच्या घरा कडेन आज जेजू येवचो हा, तोच मसीहा, तो देवाचो मनीस, तो म्हाज्या घरा कडेन येवचो हा म्हाजे कडेन. तो सांगतलो अरे हांव येवंक कितें, ये न्हू, हांव येवंक कितें, ये न्हू, हांव येवंक कितें, ये न्हू. सो सगळे तेजे फ्रेंड येवन थंय बसले. आमेन. आनी बायबल सांगता साबार दंड वसूलकार, टॅक्स कलेक्टर, साबार वायट स्वभावाचे मनीस भितरूच आसात. पळया ह्या स्वभावाक लागून आमकां सजमता मातयेव ह्यो बरो नासलो. आमेन. कित्याक जशे तेजे फ्रेंड आसतले तशे तो आसतलो. आमेन. सो हे सगळे फ्रेंड येयले कोणाक बसत, जेजू बसत. आमेन. आनी सगळे फ्रेंडां सांगाताक जेजू बसलो. आमेन. सगळे. आनी आतां प्रॉब्लम ह्यो जालो, फारिजांनी तेच्या शिसांक म्हटलें अरे तुजो गुरुजी दंड वसूलकार आनी वायटा वेळा बरी जेवणाक बसला. पळयात प्रॉब्लम ह्यो आसलो, मॅथ्यू एक टॅक्स कलेक्टर आसलो, पूण तो
जुदेव आसलो, एक इस्रायल आसलो. आनी ज्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो तो जुदेव आसलो, तो रोमी साम्राज्य, रोमी एम्पायर तेच्या लागीं तो कामाक आसलो, म्हटल्यार तो सर्वंट आसलो. आनी त्या टायमार रोमी जे राज्य चलतालें, रोमीचें साम्राज्य चलतालें, आनी तो थंय सर्विसेक आसलो. कोण? मॅथ्यू. आनी तो थंय टॅक्स कलेक्ट करचे जॉबाक आसलो. आनी जुदेवां मदें हें मान्ना आसलें, कित्याक जुदेवांचें स्टडी कितें आसलें, जुदेवांचें शिक्षण कितें आसलें, आमी कोणा लागीं कामाक रावचे ना आनी रोमी साम्राज्या लागीं तर नाच, कित्याक ते तेंचे वयर ऑथॉरिटी चलयताले. सो तेंच्या रुल्स प्रमाणे तो रॉंग करतालो. पूण ज्या वेळार जेजून ताका उलो केलो त्या वेळार तोच मॅथ्यू आसलो जो रॉंग आसलो. आमेन. आनी ज्या वेळार जेजूक सजमलें, हे सगळे फारिजीव धर्मशास्त्री म्हाजे विशीं उलयतात, कित्याक त्या मनशाक लागून जेका हांवें आपयलां. आतां पळयात, जंय जेजू तेच्या घरान गेलो, त्या घरान सगळेच बरे मनीस नसले, कित्याक ते सगळे वायट असले. आनी तेच्या सांगाताक परतून जेजू आनी 12 शिसूय असले. सो फारिजीव म्हणूंक लागला, अरे तुजो गुरुजीक सजमाना, ते वायट मनीस आसात, ते वायट मनीस आसात, तुका सजमाना. पूण हय जेजू क्रिस्तान असो आन्सर दिला, जेजू क्रिस्तान क्लियर म्हटला की तर हांव बऱ्या पासत न्हू, पूण हांव वायटा पासत आयला. आमेन. हय कितें म्हणटा, हांव सगुण्यांक पासत न्हू, पूण अगुण्या पासत आयला. सो सजमन घेयात, देवाचो पूत ह्या संवसारान येवचें कारण जावन आसा तूं बरो म्हणून न्हू. आमेन. तूं वायट आसाय देखून तुका बरो करूच्या पासत जेजू ह्या संवसारान आयला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, बायबल सांगता तेणी सगळीं आमची पातकां आपणा वयर घेतली. हाचो अर्थ कितें? तूं पातकी आसाय आनी तो पवित्र आसा. आमेन. पूण तेणी कितें केलें? तुका तुजी सगळीं पातकां तेणी आपणा वयर घेतली आनी आपूण पातकी घालो आनी तुका पवित्र केलें. आमेन. ही तेची एक पवित्रतायेची एक समज जावन आसा. आमेन. आनी एक पवित्रतायेची एक बलिदान जावन आसा, एक सॅक्रिफायस जावन आसा. पळयात, जेजू क्रिस्तान तुज्या आनी म्हाज्या पासत असो बलिदान केला, तुजी सगळीं पातकां नाटक केली आनी तुका पवित्रपणान तेणी बसयलें, तुका पवित्र राज्यान तेणी बसयलें, तुका पवित्र शारान तुका प्रवेश करून दिलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आयज आमी आमचे भितर जर वायट गूण आसात तर आमी अशें म्हणूंक जाय, ह्या वायट गुणांक लागून म्हाका जेजू लागीं येवंक जायना, ह्या वायट गुणांक लागून म्हाका जेजू कडेन वचोंक जायना, ह्या वायट गुणांक लागून म्हाका जेजूक लागीं रावोंक जायना. ना, तुजे लागीं वायट गूण आसात देखूनच तूं जेजू लागीं ये, कित्याक जेजू लागीं ताकद आसा तुजे वायट गूण बदलूंक आनी तुका पवित्र करूंक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय, जेजू ज्या वेळार चूज करता त्या वेळार तूं कसो आसाय तो चूज करना. सदांच मतीन धरा, ज्या वेळार जेजू तुमकां वेचता, तुमी कशी आसात म्हणून तुमकां जेजू वेचना. जेजू वेचता कित्याक जेजू तुमचो मोग करता. आमेन. देव तुमचो मोग करता, जेजू क्रिस्त तुमचो मोग करता आनी मोगाच्या भितर मेच मापना, म्हटल्यार तो कॅल्क्युलेशन करना. तो फकत तुजो मोग करता आनी देखून तेणी तुका वेचला. आमेन. सो आमी कितली वायट आसा जर पळयल्या जाल्यार आमकां ह्या संवसारान कोणूच वेचतलो ना. पूण जेजू क्रिस्तान तुका आनी म्हाका वेचला. कित्याक जाणा? कित्याक आमी बरी आसा. पळयात, बायबल कितें म्हणटा जाणा? बायबल अशा भाशेन म्हणटा, कितें तर जेजून आमचो मोग केला, असो मोग केला, कितें तर मरो पर्यंत तेणे आमचो मोग केला. प्रेज द लॉर्ड. मरो पर्यंत. सो ज्या वेळार तुमचे भितर वायट गूण आसात ना, त्या वेळार तुमी खुशाल जाय, कित्याक देवाक पवित्र करूंक ते जातात. आमेन. देव क्लियर म्हणटा, हांव बऱ्या पासत न्हू, हांव वायटा पासत आयला. घडी आयज आमचे भितर वेगवेगळे संवयी आसात, वायट हॅबीट आसात, आनीक कितें आसात, आनीक कितें नेचर आसात. तुमी चड चिंतू नाकात,
चड चिंतू नाका, फकत तुमचें जिवीत देवाक समर्पण करात आनी देव तुमच्या जिविताची जबाबदारी घेतलो. आमेन. आनी ज्या वेळार तो जबाबदारी घेता त्या वेळार तुमकां हर एका पातकांतलो तो मेकळो करता. हर एका पातकांतलो. प्रेज द लॉर्ड. तो बेश्ट आसा. तो बेश्ट आसा. तो कुरपेचो सागर आसा. जो कोण त्याच्या सागरान उडी मारता तो संपूर्ण काय नितळ जावन येता. आमेन. पळयात तेच्या सांगाताक रावात, कित्याक तो तुमचे पासत आयला. सदांच मतीन धरात, तो बऱ्या पासत न्हू, तो वायटा पासत आयला. बायबल सांगता हांवें तुका वेचला, हांवें तुका वेचला. सो जो कोणूय मनीस वेचता तो बरें तें वेचता. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवान आमकां वेचला. आमी कशी आसतना वेचला, आमी वायट आसतना. पूण समाजाच्या नजरेन आमी वायट आसा, पूण देवाच्या नजरेन आमी बरी आसा. आमेन. ज्या वेळार तूं समाजाच्या नजरेन वायट आसाय हेका महत्व जेजू क्रिस्त दिना, पूण देवाच्या नजरेन बरो आसाय तेका महत्व दिता. कित्याक देवाक जाणा. पळयात फुडें जर पळयतात जाल्यार ह्यो मातीव जर पळयताय जाल्यार तो वायटा वांगडा आसलो, टॅक्स कलेक्टर आसलो, पूण ह्योच मातीव आयज तुका आनी म्हाका देवाचें उतर परगटणारो जालो. आनी हेणीच तें पुस्तक दिलें, गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू. आमेन. मातीवाचें शुभ वर्तमान. पळयात एक टॅक्स कलेक्टर, एक वायटावो मनीस, वायटावो फ्रेंड तेच्या लायफान आसा, हें सगळें आसतना देवान ताका चूज केलें. हेचे पासत कित्याक तेचे वरवीं देवाचें उतर परगटूच्या पासत. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, हे उतरान पासत तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमाता तो आपलें जिवीत बदलता. सो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां सगळीं जाणां खातात. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.